नव्या जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या विभागाची लोट तपासणी पुराय झाल्या। या पुलाचे 22 ते 24 डिसेंबर या काळान येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी उक्तावण जातले। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। त्याचो जुवारी ब्रिज जेचे थर्ड फेजाचे काम चालू आसले पळय, एक थर्ड फेजान जे फर्स्ट ब्रिज जाल्लो तो कंप्लीट जाल्लोच, पण सेकंड जो पार्ट आसलो, जो सेकंड ब्रिज आसलो, जो पेंजीम टू जो मारगांव वयपी वास्को वयपी कनेक्टिंग ब्रिज आसलो, हो खंय तरी पेंडींग आसलो, पण तेचे आयज काम कंप्लीट जाल्लें आसा। लोड टेस्टिंग हांगा कंप्लीट जाल्लें आसा आनी अवघ्या थोड्याच दिसांनी अशें आयकूंक येयलां की 22 ते 24 तारखे मेरेन हेचें इनॉग्रेशन जावपाचें आहा। आनी हें इनॉग्रेशन करपाक हेचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे नितीन गडकरी हे खंय तरी हे गोंयांत पावपाचे आहा हेचें इनॉग्रेशन करपाक। पण खुशेची गजाल सद्या अशी आहा की हे ब्रिज ओपन जाल्या उपरांत पयलीं जो ब्रिज ओपन जाल्लो तो पेंजीमसून जे वास्को आनी मारगांव कनेक्ट करताले हे लोक वयतालेच, आनी जे प्लस जे वास्को टू मारगांवसून जे पेंजीम वयता ते वयताले, पण आतां एक बरी सुरळीतपणे हांगा गाडयो वयतले, दोनूय ब्रिज चालू जातले, दोनूय ब्रिजाचेर वन वे सगळे हँडल जातल्यो, आनी जो ओल्ड ब्रिज आसा तो सायमल्टेनियसली वर्किंग कंडिशन आसलो आनी तोय खंय तरी रिपेर जावपाचें अशेंय कळोन येल्लें आसा। आनी जी कुट्टाय भागान एका काळार जी ट्राफीक जाम जाताले, लोकांक वरांची वरां रावची पडटाली, तो इशू आतां काबार जातलो। पण हे सगळें जाल्या उपरांत लोकांक एक बरी सोय जातली, लोकांची ट्रान्सपोर्ट सर्वीस जातली, आनी जे हेवी व्हेकल जे केन्ना केन्ना आमी आयकताले की फोंडासून वयताल्यो आनी तेंचेय प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आनी हेवी व्हेकल्स ह्या दोनूय ब्रिजा वयल्यान वयपाक मेळटलो। पूण येता ते 22 ते 24 तारखे पर्यंत हेचें इनॉग्रेशन जातलें आनी गोंयकारांक एक बरीतली बरी ट्रान्सपोर्ट सेवा हांगासून करपाक मेळटली, ही बातमी आयज कळयली आसा। जो फाइनल टेस्टिंग के लिए रहता है, लोड टेस्ट हमारा आज शाम तक हमारा लोड टेस्ट खत्म हो जाएगा। हमने इसके ऊपर कल इवनिंग तक 1024 टन्स का हमने लोड दिया था, और उसके बाद में एम्प्टी ब्रिज को उसकी रिकवरी देखने के लिए 24 आवर्स मॉनिटर करते हैं। तो आज इवनिंग तक हमारा लोड टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। कभी तक खत्म होगी? इसके बाद में कुछ माइनर वर्क्स बचे हुए हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो है हमें गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, जिसमें 7 से 10 दिन का समय लगेगा। इसके बाद में हम लोग कभी भी ब्रिज खोलने के लिए रेडी हैं। अपार्ट फ्रॉम द ब्रिज आपके पास 3 पैकेजेस थे, वो भी खत्म हो गए? पैकेज 1, पैकेज 3 लगभग 1.5 साल पहले हमारे ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ पैकेज 2 भी पूरा 90% वर्क तो ख़त्म हो गया था, सिर्फ ये ब्रिज बचा हुआ था, ये ब्रिज भी अभी हमारा पूरा हो गया। सो वी कैन से दैट 100% ऑफ ऑल द 3 पैकेजेस हैव बीन कंप्लीटेड। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू।